ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಮರಣ ದಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಾತನೇ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Please, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
सर्वेस्पोर म्हजें बोळ आनी म्हजें गीत तो जावन आसा म्हजो सोडवणदार. नितीवंताच्या तंबांनी गायतात जैताची संतोश बरीत गितां. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत केल्यांत विस्मिता. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत जैत वेला. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांत केल्यांत विस्मिता. हांव मरचो ना, हांव जियेतलों आनी सर्वेस्पराची वृत्ती करत्या हांव नियाळटलों. जो फातर बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो तोच जालो कोनशा फातर. ही सर्वेस्पराची करणी आमच्या दोळ्या मुखार घडलें हें विस्मीत. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमया. कीर्तन 118 जैताचें गीत म्हणल्या शीर्षिकेकाल देवान जैत वेल्लें ते सन्निवेश आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. मोगाचे इश्टानो, 40 दिसां आदी आमी आरंभ केल्लो तो उपास आनी मागण्याचो वेळ आखेर सावन संतोषाच्या घडयांनी बदलला. सोमयाच्या जिवानपणांत आनी ताच्या फेस्ताच्या संभ्रमांत आमी आसा. मोगळा इश्टानो, सोमया मुखार आसची आमी ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. सोमयाक आमी पळोवया. तोच जेजू कुर्सारूम काडून आपणाची जिवीत मनशाकुळा खातीर दिल्लो. आपणाच्या जिवानपणा मुखांत्र म्हाका आनी तुका सर्गराजाची भुरगीं जावच्याक ह्या घडये आमकां आपोवण दिता. आमची दिश्ट उबारलेल्या जाग्यार आसजय. आमची दिश्ट उबारलेल्या जाग्यार आसजय. जेन्ना आमची दिश्ट उबारलेल्या पर्वतांचेर हांव लायता थंय तावन मेळटा म्हाका आदार. किर्तनकाराची ही उतरां आमकां हर एकल्यांक एक नवो बरवसो, नवी पाद्यणी आमच्या जिवितांत दितात. क्रिस्त जिवांत जाला आनी आमरिफात नवो बरवसो मनशाकुळाक ताणें फांकयला. त्याच सोमयाच्या पांयंतळी ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा. हो वेळ ताका स्तुती करचो, हो वेळ ताका आराधन करचो, हो वेळ ताचें बरें पोन नियाळ करचो. ह्या घडये त्याच सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. त्याच पास्का फेस्ताचो संभ्रम आमच्या काळजा मनांत आमी भोगच्या मुखांत्र ताका स्तुती करच्याक, ताची महिमा गावच्याक ह्या घडये मुखार सरया. ಪಾನ್ಸಂಕು 81 81. ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, 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 ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕಾದಾರ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಅಭಯಕಾದಾರ, ಅಭಯಕಾದಾರ, ಅಭಯಕಾದಾರ. ಜಯತು ಜಯ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಜಯತು ಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ದೀಪವು ಬಾಳಿಗಾದಾರ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದೀಪವು ಬಾಳಿಗಾದಾರ, ಬಾಳಿಗಾದಾರ.
जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಪಾನವು ದಾಹಕ್ಕಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಪಾನವು ದಾಹಕ್ಕಾದಾರ ದಾಹಕ್ಕಾದಾರ जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನನ್ನ ಭೋಜನ ಆತ್ಮಕಾದಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನನ್ನ ಭೋಜನ जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता Samistami Bushya Mogachistano Somiacha Sangat Panantami Asa Paskacha Kalar Amka Hariek Lang To Novo Santos Novo Barvo Somcha Kal Zanti Zodita Devache Uttar Zon Sovanjala De Vis Ti Gaditami Parat Ugda Sakadiet Voliye Kanimukar Aitar Fantiarus Vartyadi Magdalachi Mori Fanda Sarshia Ili ते समाधीच्या तोंड दवरलेली शिळा पाटीलोळ इल्ली तिने पळयली तवळ ती सिमोन पेद्रो आनी जेजूक मोगास जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवोन येवन म्हणाली सोमयाक फोंडांतलो खाण वेला ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव तेदवा पेद्रो आनी आनी एकलो शीस समाधी सरशीन गेले ते दोगी धांवत गेले पूण आनी एकलो पेद्र प्रास वेग्गी पावलो ताणें तिळण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमो पेद्रो येवन शीद समाधी भितर रिगलो थंय तांणी धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखलीं मोगाच्या इश्टानो जेजूची कूड पळोवच्याक मोरी मागदेलेन आनी दोग जण शिस त्या फोंडा लागीं पावतात आनी त्या वेळार तांकां पळोवंक दिसलेलो जावन आसलो रितो फोंड आमी सिमेस्त्रीक गेल्यार हर एका फोंडा वयर प्रत्येक करून मार्बल फातरांनी वा ग्रानेटांनी आसलेल्या त्या फोंडाचेर जायतीं उतरां बरयलेलीं आमी वाचता तांच्या मोगाच्यांची व्यक्ती थंयसर आसात आवय बापय आनी कोणी आसात तर तांकां संबंध जाल्लीं मोगाचीं उतरां थंय बरयलेलीं आसतात एका फोंडार दुसरींच वा वेगळींच उतरां आमकां वाचूंक मेळचीं आनी तो फोंड जावन आसा क्रिस्ताक निकेपिल्लो फोंड आनी त्या क्रिस्ताक निकेपिल्ल्या फोंडा भायर एक उतार बरयलेलें आसा तो हांगा ना ही इज नॉट हियर
जेजूक सोदून ती ते 10 जाणां फोंडा लागीं गेलीं. फोंडा लागीं तांकां जेजू भेटलो ना. पूण आमी सुवार्ता मुखारसून वेता आसतना जिवंत क्रिस्त वेगवेगळ्या जाग्यांनी आपल्या आपोस्तलांक, मरयेक, मरी मागदलेनाक दिश्टीक पडची घडिता ह्या सुवार्तेच्या मुखार आनी मुखल्या आयतारांनी आमी नियाळ करता. मोगाचे इश्टानो, फोंडांत जेजू ना, फोंडांत जिवीत ना. देखून फाटल्या दिसांनी ह्या 40 दिसांचो नियाळ आमी करता आसतना करेजमाच्या काळार चडावत रितीन आमी आयकल्ले शब्द जावन आसात कश्ट, कुरीस, मरण, उपास असले शब्द. पूण आज तावन आमी मुखार आयकोंक वेचे शब्द इल्ले वेगळेच आसात. दिश्टीक पडलो, तांकां तो नवो प्रकाश उदेलो, तांच्या जिवितांत नवो संतोष पांकलो. सोम्याक पळोवन ते संतोषले. म्हळ्यार एक वेगळीच बोगना फ्रॉम नेगेटिविटी टू द पॉझिटिविटी. नकारात्मक शब्दांत हांव एक पॉझिटिव्ह रितीच्या वा सकारात्मक चिंतपाक वा नव्या संवसाराक क्रिस्त आमकां व्हरचें प्रयत्न करता. जिवंत क्रिस्त आमकां व्हरचें प्रयत्न करता. आनी देखून ह्या घडये सोम्याच्या पांयांतळी आमी आसा. आमी सोम्याक सोदून आयल्या, सोम्याक आमी सोदून आयल्या, सोम्याच्या पांयांतळी आमी आसा. एक कोरेस्त रुपी जेजू ताचें हजरपण दिवन आसा. जिवंत क्रिस्त आमचे सांगात आसा. त्यास जिवंत क्रिस्त ते आमकां तें पॉझिटिविटी, सकारात्मक चिंता, बरेंपण मेळची सकत जेजूतावन आमकां मेळटा. देखून ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. आमची दिश्ट त्यास सोम्याचेर आमी दवरया. त्यास सोम्या लागीं आमच्या जिविताक गरज आसा तें बरेंपण, तें सकारात्मक चिंतना, पॉझिटिविटी कितें आसा तें आमी जेजूतावन ह्या घडये घेवचे प्रयत्न करया. तुमच्या कोंकणी भक्ती गिता बुकांत पान संख्य 282. पेज. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवोडेच्या कुवरा, काळोख पत्कासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवोडेच्या कुवरा, काळोख पत्कासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता. कुरसार मोरो जीवी दिला. जय 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 क्रिस्ता, जिवीत आमचें नवें कर. जय 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 क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवोडेच्या कुवरा, काळोख पत्कासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सोडवोडेच्या कुवरा, काळोख पत्कासो निवारलेल्या. जय 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 क्रिस्ता. जीवन मुझे समर्पिता. जय 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 क्रिस्ता. जीवन
तुझे नंदन कर. जय 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 ख्रिस्ता. जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता. सर्वोडेच्या कुंवरा काळो पकासो निवारविल्या. जय 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 ख्रिस्ता. जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता. सर्वोडेच्या कुंवरा काळो पकासो निवारविल्या. जय 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 ख्रिस्ता. जय 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 ख्रिस्ता. सोम्याक आमी पळयवन आसां ताच्या हजारपणांत आमी आसां. क्रिस्त जिवांत जाला. आमकां नवो बरवसो, नवी पात्येणी, नवो हुरूप आमच्या जिवितांत, आमच्या बोवाडती जिवितांत सोम्याच्या जिवानपणा मार्फत लाभला. त्या जिवांत क्रिस्ताक भेटचे प्रयत्न आमी करी जाय. पवित्र पुस्तकांत आमकां विविध हंतांनी जिवांत क्रिस्त लोकांक भेटलेलो, आपोस्तलांक भेटलेली गणितां आमी वाचता. तिबेरियस सरोवराच्या वेळेर आसूंक पुरो, नाडाक सोलोन येतना आसूंक पुरो, एम्माउसाच्या वाटेर आसूंक पुरो, विविध हंतांनी जिवांत क्रिस्त लोकांक भेटलो, आपोस्तलांक भेटलो, मरियेक भेटलो. आनी म्हाका चिस्तानो आज हांवें आनी तुवें जिवांत क्रिस्ताक भेट जाय. तर जिवांत क्रिस्ताक भेटयतय जर म्हज्या जिवितांत हांवें कितें आसा करीचें. देवाचें उतर आमकां मातेवाचो वांजेल अध्याय 25 एक वोपार आमच्या मुखार आसा आनी ती जावन आसा 10 देडयांची वोपार. आनी 10 देडयांच्या वोपारेंत देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. मोदान राती एक बोब जाली, आळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकलेंच सर्व देडयो उठल्यो आनी आपापले दिव पेटोवंक लागल्यो. पूण बूद नाटलेल्यो बुद्धवंता लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दी, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुद्धवंतांनी ताका जाप दिन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत, तुमी विकतेले सरशी वचोन मोलाक घेवचेंच बरें. ती मोलाक घेवंक गेली आनी ह्या वेळार होरेत आयलो आनी आयत्यो आसलेल्यो दडयो ताचे सांगाता लग्नसरा भितर सरल्यो आनी दारवटो तांपलो. म्हाका चिस्तानो देवाचें उतार 10 देडयांच्या वोपारेंतलो म्हटवी देवाचें उतार आमी आयकलें. जिवांत क्रिस्ताक भेटचें प्रयत्न करी जाय तर हांवें आनी तुवें कसले एका तयारेर आसा जाय, वा कसले संगती म्हज्या जिवितांत गरजेच्यो. आज देवाच्या उतराचेर हांवें नियाळ करता आसतना बुद्धवंतांनी तेल घेतल्लें, दिवे घेतल्ले आनी पेटलेले दिवे घेवन होरेताक स्वागत करच्याक ती आयती जाली. म्हाका चिस्तानो ह्या संवसारी जिवितांत देव म्हजे तावन कितें आशेता. देव म्हजे तावन पेटलेले दिवे घेवन ताच्या येण्याक आमी राखोंक रावंक जाय म्हणल्यार चिंताप दिता. पेटलेले दिवे, देखून पेटलेले दिवे म्हळ्यार कितें? दिवे म्हळ्यार म्हजें जिवीत. तेल म्हळ्यार देवाची कृपा. उसवाड म्हळ्यार म्हजो जिवा बोवाड. द बर्निंग फेथ ऑफ माय लायफ. म्हजें जिवीत, देवाची कृपा आनी म्हजे पेटलेलो तो बोवाड, जिवाळ बोवाड देव आशेता. देव आशेता. आनी देखून म्हाका चिस्तानो आमी जेजूच्या जिवानपणाक साक्ष म्हणले बरें देवाच्या उतराक आमी फाटीं गेले जाल्यार थोमासाक दुबावी थोमास म्हणून पवित्र पुस्तक उलयता. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त आयलो म्हणून, क्रिस्त भेटलो म्हणून ताका सांगता आसतना तो पात येलो ना आनी ह्या कारणा खातीर ताका दुबावी म्हणून उलयता. म्हाका चिस्तानो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत क्रिस्त भेटता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत क्रिस्त भेटता. विविध सन्निवेशांनी तो भेटोवंक पुरो, संतोषाच्या घडयांनी तो भेटोवंक पुरो. कश्टांच्या वेळार एक म्हजो इश्ट जावन म्हाका कुमोग करचो व्यक्ती जावन म्हाका मेळोवंक पुरो. जिवांत क्रिस्त म्हाका एक बरें, हांव निरासपणांत आसतना म्हज्या खांदार हात घाल, भिये नाका म्हणून सांगचो एक व्यक्ती, तो म्हज्या जिवितांत एक जिवांत क्रिस्ताक साक्ष म्हणले बरी. विविध हंतांनी आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक भेटचे सन्निवेश आसात. ताच्या की भायर हांवें वैयक्तीक रितीन क्रिस्ताक भेटचे प्रयत्न दिसान दीस करी जाय. आनी ह्या दिशेन आज हे सुवार्थेंतली उतरां, मातेवाचो वांजेल अध्याय 25 उतरां आमकां आमचे दिवे, पेटलेले दिवे घेवन
त्या दिव्यांनी तेल घेवन आनी पेटोवन वा पेटोवन असलेले दिवे घेवन सोम्याक आमी भेटत जाय, जिवंत क्रिस्ताक हांवें भेटत जाय. म्हजो बोवार्थ देवाची कृपा ह्या दिशेन आमकां हर एकल्यांक उपकारता. देखून ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी एक घडी बरं आमी दिबी घालया, एक घडी बरं आमी दिबी घालया. मोगाच्या इश्टानो, आज जिवंत क्रिस्त म्हाका आनी तुका मेळोवंक कशें येता. आज जिवंत क्रिस्त म्हज्या आनी तुजे सांगाता येवंक कशें येता. आज जिवंत क्रिस्त तसो अनुभव म्हाका तुका दिवंक कशें येता. आज तो म्हजे तावन कितें आशेता. आज तो म्हजे तावन म्हज्या काळजांत तसलो दुबाव पयस कर, बाववाडती व्यक्ती जाय जाय. आज क्रिस्त म्हजे तावन पेटलेले दिवे घेवन ताका मेळोवंक येजय म्हणून आशेता. आज जिवंत क्रिस्त हांवें आनी तुवें ताचे ती दिश्ट लावचे प्रयत्न करी जाय म्हणून आशेता. आनी ह्या दिशेन सोम्याचो आदार, सोम्याची कृपा ह्या घडये मागोवन घेवच्यात आमी मुखार सरया. आमी गव्या गीत येसु नाम नಮಗೆ ಭರವಸೆ ಸಾಂಗ್ 129 129. ಯೇಸು ನಾಮ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ, ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ, ಆನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮ ಯೇಸುವೇ. ಬಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾತ ಬಂದ ಸ್ತುತಿ ಸಮಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. समय समय बुशा एक घडीभर समयाचेर आमी दिश्ट लावन आसा. ह्या घडये हो मुकलो थोडो वेळ ताचे बरेपण वळखून ताका अर्गां दिवचे प्रयत्न करी. आमची जबाब जावन दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोमयाची अर्गांनी होगळाप तुका सोमयाची सू. पास्काचो संतोष आमकां अनुभव करूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमयाची. तुज्या जिवनपणा मुखांतर मरणाचेर तुवें जैत वेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमयाची. तुज्या जिवनपणा मुखांतर सरकार आमकां जागो आसा म्हणलें सत तुवें आमकां समजयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोमयाची. तुज्या मरणा तुज्या जिवनपणा मुखांतर आमचे ती
नवो उल्हास नवी पातयेनी तुवें बरयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची सूं. तुझ्या जिवानपणा मुखांतर मरणाचे भे आमच्या काळजांतले तुवें उडयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची आमकां हर एकल्यांक त्या सर्गराजां जागो आसा म्हणलें सत तुवें आमकां समजयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची सूं. तुझ्या जिवानपणा मुखांतर सासनीक जिवितांतय नवी पातयेनी तुवें आमच्या काळजांत वतल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची सूं. आमी ह्या संवसाराची न्ही बागार आमी सर्गींचे म्हणलें सत आमच्या मोतीन तुवें घाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची सूं. तुझ्या जिवानपणा मुखांतर आमच्या काळजा मनांतल्या हर एक नकारात्मक चिंतना तुवें भायर घाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची ह्या सूं. पस्काच्या काळार प्रत्येक करून तो नवो संतोष समाधान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची सूं. तुजेर दिश्ट लायतल्या हर एकल्यांक सासनीक जिवीत मेळटा म्हणलें सत तुवें समजयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची सूं. आमी ह्या संवसाराक मरोंक आसा आनी तुजे संगता जिवानपणांत वांटो घेवंक आसा आनी हे आमच्या बावार्थाचे सत तुवें आमकां समजयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळप तुका सुम्यांची सूं. एक घडी बर आमी मौन रावया. मगाच्या इश्टानो सोम्याक आमी अर्गां दिवंक जाय कित्याक तो जिवांत जाला. नवी पातयेनी नवी चिंतना सकारात्मक चिंतना आमच्या काळजा मनांत ताणें घाल्यात. ताच्या जिवानपणा मार्फत आज ह्या संवसारांत क्रिस्ती बावार्थ जिवंत आसा. जर निमाण शुक्रारच अखेर जाल्लो तर क्रिस्ती बावार्थ मुखार वेतो ना. हालेलुया. शनिवारा दीस क्रिस्त उठलो आनी ह्या मार्फत ह्या संवसाराक एक नवो संदेश ताणें दिलो. तो आमचे संगत आसा म्हणलें सत. संवसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा म्हणलें सत. आनी देखून हें सत आज आमी अनुभव करून आसा. हें सत क्रिस्ताच्या जिवानपणा मार्फत आमकां रुजवात म्हणले परी आसा. देखून ह्या घडये सोम्या मुखार अशी आमी ताका अर्गां दिवच्याक ताची स्तुती गावच्याक ताका महिमा दिवच्याक मुखार सरया. तुमच्या कोंकणी भक्ती गितां 201 पेज. सांगता अर्गां दिता उपकारची सूं बावुरता आयला आता मुझे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता भावा भयणी सांगता अर्गां दिता उपकारची सूं बावुरता आयला आता मुझे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तूं मुझे जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण. तूं मुझे जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण. भावा भयणी सांगता अर्गां दिता उपकारची सूं बावुरता आयला आता मुझे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. सोम्या दाखवल हांव तो फांटो दी तुझ्या दायजां एक वांटो. तूं मुझे दाखवल हांव तो फांटो दी तुझ्या दायजां एक वांटो. भावा भयणी सांगता अर्गां दिता उपकारची सूं बावुरता आयला आता मुझे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता.
मुझे सर्वस तू मुझे सब कर मुझे काळीज तुझे घर तू मुझे सर्वस तू मुझे सब कर मुझे काळीज तुझे घर भावा बहिणी सांगता अर्गांदिता उपकार जेजू बावुरता आयला आता मुझे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता भावा बहिणी सांगता अर्गांदिता उपकार जेजू बावुरता आयला आता मुझे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. अरे गाम जिसो गुलाम जिसो तुका महिमा की स्तुति तुका वंदन तुका हालेलुया 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 अरे गाम जिसो हालेलुया Hallelujah, 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 Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Samista mi dibigalia. मग चेष्टनं ह्या घडये पवित्रज्ञाच्या येण्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. जिवंत क्रिस्त सर्गाक सोडून वेचा पयलें आपल्या आपोस्तलांक ताणें दिल्लें वर्तें बेसांव जावन आसा, वर्तें काणीक जावन आसा पवित्रत्म. आनी ह्या पवित्रत्नेच्या बळान आपोस्तल तांच्या जिवितांत नवो हुरूप घेतात, बावडतांची वाळ जातात आनी अमरिफात सुवार्ता परगट जाता. मोगाच्या इश्टानो आमी हर एकल्यानी त्याच जिवंत क्रिस्ताक ह्या संवसाराक दी जैतर म्हाका आनी तुका पवित्रत्म्याची मजत गरज आसा, म्हाका आनी तुका पवित्रत्म्याचो आदार गरज आसा. ह्या घडये आमी त्याच पवित्रत्म्याक आमचे मदें येवकार करया आनी देवाचें उतार आयकोवच्याक आमी आयतनिसावया. Sanko 98 98 98 कुशीक कळसांव सोलोम आदार मागतां जियो कालतीची न्ही सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर सेवेंत आमकां तुज्या सदां स्थिर कर त्यागा सुस्पिरीत आमच्या काळजांत वाडय त्यागा सुस्पिरीत आमच्या काळजांत वाडय दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे
पवित्रत्या आमचे तोंडे होणे तेला आमची सूचन दैवीक मोदान आमकां तुरुपीत आमकां तुरुपीत हालेलुया 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 ये पवित्रत्या हालेलुया 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 पवित्रत्या आमची तू देवणी आमचे आमच्या मनात आमच्या उतरात तू देवणी उभी राहूया. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 16વો अध्याय 9व्या तावन 11वें वाक्य. आयतार सकाळी भोव फांत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मोरी मगदलेनाक दिश्टीक पडलो. तिचे तावन 7 दिवसार ताणें दवंडायिल्लें. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवळ ते कंतीन रुदान करनाशिल्ले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलें तांणी सत मानलें ना. देवाचें उतार ही. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो आयच्या ह्या उतराचो देवाच्या उतराचो पयल्यान पयलें आमकां वर्तो बरवोसो जावन आसा. सोमी जेजू पातकी आमी तरी ताच्या पांया मुळाक बसुल्ल्या वेळार सगळें आमकां तो आशिर्वादीत करता म्हणलें पयल्यान पयलें हांवें तुवें उडास दवरिसाय. आमी हांगासर पवीस सक्रा मुखार आमी ताज्या पांया तळा बसले. हांव हांगासर सोमी जेजू जिवंत जाल्लो आनी ताका ताजे म्हणलें सीस आशिल्लें. त्या सिसांक धाडन सोमिया जेजून जायते अजापां त्या लोकां मदें केल्लीं. आमी जाणाव ह्या पत्राडू सिसांक ताज्या धाडिल्लें आनी ते येवन म्हणटात आमी इतलीं बरो अजापां केलीं देवसा समेत धांवतात आनी आमकां भारी खुशी जाली. म्हळ्यार इतले पॉवरफूल सीस आशिल्ले. 3 वर्सां जावन ताज्या सांगाता आशिल्ले. तरी पूण जिवन जाल्लो जेजू तांकां दिश्टीक पडच्या पयलें मोरी मगदलेनाक दिश्टीक पडटा. आनी ती स्त्री कोण पळयत पुस्तक सांगता तिजे तावन 7 दिवसार ताणें दवंडायिल्लें. असल्या एका स्त्रियेक जेजू पयलें दिश्टीक पडलो म्हळ्यार अर्थ म्हाका आनी तुकाय जेजू जिवंत जेजू आमकां सगळ्यांचो मोग करता म्हणल्याचो वर्तो संकेत. तो केवल धार्मीक या मुस्तू मागणे म्हणच्या व्यक्तीक मात्र न्ही बगार खरेपणे जेजूक मोग करच्या हर एका व्यक्तीक सोमी जेजू तो दिश्टीक पडटा आशिर्वादीत करता. ही मोरी मगदलीन कोण मोगाच्यानो पळयत पुस्तक सांगता सालुकाच्या 10व्या अध्यायांत मोठं वाक्य म्हणटा. थंयसर जेजू मार्ता भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तिका मोरी नांवाची एक भयण आशिल्ली आनी ही सोम्याच्या पांयासरशीन बसून ताची शिकोवण आयकताली. पळया ही मोरी मगदलेन ताच्या पांया मुळा बसून ताची शिकोवण आयकताली तसली एक स्त्री जावन आसा. जेजूक जाय तितले बरे बरे सीस आसूंक पुरो आपोस्तल आसूंक पुरो पूण हांगासर एक स्त्री आशिल्ली. त्या वेळच्या काळार स्त्रियेंक मान चड गौरव नाशिल्लो.
दादल्यांक मात्र मान आनी गौरव आशिल्लो आनी थवळच्या संदर्भारी इतले सगळे दादले आशिल्ले ताजे पाटलाव केल्ले सबार जाण आशिल्ले पूण ते पांय बसून ताची शिकोवण आयकल्ली आमकां उल्लेख पळोवंक मेळना पूण एक मोरी ती मोरी मगदलेन जेजूच्या पांय बसून ताची शिकोवण आयकता मुंदोरसून सांजुवांच्या 12व्या अध्यायान 3रे वाक्य म्हणटा तवळ मोरयेन अर्धे लिटर बर अदीक मोलाचे आपूट जटमांशी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर वतले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले घर सगळें तें तेलाच्या परमोळान भरोवन गेलें हांगासर ती स्त्री बऱ्यांतलें बरें तेल हाडून येता आनी ताज्या पांयांक ओतता आनी आपल्या केंसांत ती पुसता कित्याक जेजूचेर तिका मोग आसलो जेजूक ती मान आनी गौरव दिवन आशिल्ली उरले पुरा सीस जेजू सांगाता टेबलार बशिल्ले मेजार बशिल्ले व्हडले व्हडले मनीस आशिल्ले ते पुरा मेजार बसूंक पुरो देगेन रावोंक पुरो आनी सगळ्यांनी आशिल्ले पूण हांगासर एक स्त्री आशिल्ली लेखाक ती ना तरी पूण ती येता पांयां बसता आनी थंयसर तिच्या केंसांनी त्या जटमांशी तेल ती वतून थंयसर ताजे पांय पुसता आनी असल्या एका स्त्रियेक जेजू जिवंत जेजू मोरी तिका मगदलेनाक भेटता आनी ही संगत ताज्या सिसा लागीं सांगतना इतले फॉलोवर्स जावन आसल्यात सिसांक सांगतना सिसी पातयेनात आतां कोण व्हरतें सांगा म्हाका हांगासर 3 वर्सां तांकां सिलेक्ट करून तांकां शिकोवण दिवन ताज्या सांगाता आशिल्ले ते सिसगी ह्या खऱ्या काळजान मोग करून पांय बसून जेजूच्या पांय बसून तिचो मोग केल्लें ताजे उतार आयकल्ली ती लेखाक ना म्हणल्या बरी आसली ती श्री वृत्ती जाली त्या देखून जिवंत जेजूचे हांवें म्हाका भोगलें जेजू जिवन जालो आनी पयलें ताणें एक संदेश दिलो कितें म्हळ्यार म्हाका कोण मोग करतात तांकां हांव मान दिता तांचो हांव मोग करता तांकां उरल्या सगळ्यांचे चड पयलें त्या व्यक्तीक हांव म्हत्व दिता म्हणून जिवंत जेजून पयल्यान पयलें सगळ्या संवसाराक संदेश दिलो मोगाच्यान जर तर हांव आनी तुवें जेजूचो खरो मोग करता जेजूक काळजांत थावन आमी मोग कर ताज्या पांय बसून हांव आनी तूं मागणें म्हणटा ताजे लागीं संभाशण करता ताजे सांगाता रावता हो अवकाश हर एका मनशाक जेजू आपलो हात उक्तो धरून सांगता येया म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हजे संगे राव आनी हांव तुका संवसाराच्या कोणाय कितें नातलें तसलें गिफ्ट्स तुका फस्ट हांव दिवंक आशेता म्हणून पयल्यान पयलें संदेश जेजू आपलें जिवंतपण जाल्ल्या वेळार लोकांक तो दिता मोगाच्यान दुसरें जावन आसा मरणा वयर मनशाक आसची भिरांत निवारची एक सोम्या जेजूचो तो जिवन जाल्लो संदेश मरण वरवीं मनीस आस भियेता हर एकलो मनीस भियेता मरणा खातीर त्या देखून थोड्यो संगती करिनासतना रावता थोडे आमी सांगते खायना कित्याक म्हळ्यार तें केल्यार एकी मनीस मरता खंय म्हणून थोडे आमी करना कित्याक म्हळ्यार आमकां भें तशें करूंक गेलें जाल्यार आमकां लागाडत काडटीत म्हणून ताका ताच्या बदलाक त्या विचाराक मेळचें नाका म्हणून मनशाची प्रगती जर तर फाटीं पडल्या जाल्यार मनशाक आसच्या मरणाच्या बिया वरवीं जर तर मरणाचें बें ना जाल्यार मनीस जाय तितलें साधन करूंक शकता आनी त्या वरवीं तो उसलें जिवन जिवंक शकता
आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत सर्वेस्परा देवान आदामाक आनी एवेक खंयसर रावयल्लें. पवित्र पुस्तक म्हणटा 2 अध्याय 8वें वाक्य, सर्वेस्परा देवान उदेन तिंग आशिल्ल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक तातूंत दवरलो. आतां पळया, मनशाक थंयसर रचुल्लो न्ही, मनशाक एदेनाच्या बागेंत रचुल्लो न्ही, खंयसरगी रचुल्लो, पूण एदेनाच्या बागेंत हाडून दवरलो. थवळ मनशाक मोरणाचें भेन आतल्लें. कित्याक तो एदेनाच्या बागेंत आसलो, ताका भे म्हळें नातल्लें आनी आरामेर जिवन आसलो. पूण केदाळा हें भे आयलें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा, ताणें पाताक केल्या उपरांत थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, देखून सर्वेस्परा देवान ताका एदेनाच्या बागेंतलो भायर गेलो आनी जे धरणेचो ताका रचयल्लो तिस धर्ण वसोंक ताणें धाडलो. म्हळ्यार थंयसर धर्ण कृशी करूंक ताका धाडलो. खंयच्या धरणीत हांव रचयल्लो त्या धरणीक पाताक केल्या उपरांत ताका फाटीं धाडलो आनी थंयसर तावन मनीस भे मनशाक रिगोवंक सुरू जालें. कित्याक मोरतापणो म्हणल्यार भियान मनीस एकमेका तरान भिवनूच जियेलो मोगाच्यानो. आनी ह्या मनशाक मोरणाचें भियें आशिल्ल्या वरवीं उरल्या जिवी बरीं, कशें उरल्यो जिवी भियान जिवन आसात गी, त्याच प्रमाणे मनीस भियान जिवंक लागलो. कित्याक ताजें तें पाताक आसलें. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल 7व्या अध्यायान 16वें ते 20व्या वाक्यान अशें म्हणटा, म्हजी खुशी विरोध आसा तें हांव करतां जाल्यार नियमशास समा आनी उत्ती म्हूण हांव ओप्पाल्ल्या बरें जालें. देखून म्हज्या खुशी विरोध आसा तें हांव करतना निजाकी हांव न्ही बगार म्हजें तें जियेता तें पाताक करता म्हणा जाय. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्त मासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजें तें अत्रेक आसल्यारय करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्ही बगार म्हजें तें वस्ती करता तें पाताकच करता. आनी केदाळा ह्या पातका वरवीं मनीस खावू जेता, आपणाक खुशी ना जाल्यारय तें करता. कित्याक करता तशें? कित्याक म्हळ्यार मोरणाचें मनशाक भें आसा. हांव म्हज्या कोशेरता प्रमाणे घट्ट धैर्यान उलयन जाल्यार ते येतले आनी म्हाका मारतले आनी म्हाका लागाडस काडटले. ह्या म्हाका जाय जाल्लें हांव खायन जाल्यार ते म्हाका मारेकार जायत आनी म्हाका मोर्न येत. हर एक मनीस मोगाचो न्हू आपल्या कोशेरदा विरोध जाय तितल्यो संगती करता मोर्नाच्या बिया वरवीं. आनी ह्या खातीर जेजून आपल्या मोर्नांनी जिवंतपणा वरवीं मोरणाक तुमी भियेनाकात. कित्याक जेजू बस्तुपटीन ताणें सांगिल्लें, हाळे म्हाका मोराण येता, म्हाका खुर्सार जोडटले, म्हाका ऊंस उबारतले आनी हांव सर तें तुमचे मदें आसचो ना. मोर्न येता म्हूण जेजू खंडीत गुत्त आसलें. तरी पूण त्या मोर्नाक भियेनासतना शास्त्री फारिजेवांक कडक करून तो उलोवन आसलो. तो जाणा आसलो ह्या प्रमाणे शास्त्री फारिजेवांक उलयल्यार सक्कट लोक म्हजे विरोध जाता आनी म्हाका कुर्सार मारतात. तरी पूण तें मोर्नाचें भे नासतना खडक तरान जेजू उलयलो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मोर्न आयल्यारय तोंदरे ना, हांव आसलें बरें सांगता म्हणून सर्वेस्पराक साक्ष जावन तो जियेलो. ह्या वरवीं कितें जाता, जेजू जिवन जाल्लें दाखोवलें. हांव मेल्यारय परत जिवन जाता. तशेंच तुमी कांय भियेचे म्हूण ना. कित्याक जेजून सांगिल्लें हांव
मेल्ल्या करीत तुमकां आत्मो तुमकां मेळचो ना, पवित्र आत्मो मेळचे ना. हांव गेल्ल्या वरवीं तुमकां पवित्र आत्मो मेळटा आनी तो पवित्र आत्मो तुमकां धैर्य दिता, तुमकां घटाय दिता. आनी तो पवित्र आत्मो आमकां आसो न्हू, केदाळा तो पवित्र आत्मो कार्याळ जावन आसता, मनशाक बी आसना. त्या देखून सांता भक्त आमी पळयलें जाल्यार जावं पुरो सान लॉरेस, सांत अंतोनी, मस्त सांत आमी पळयलें. मार्तीर तांकां जिवेशी मारलें, कायलें तर भाजून घालें, तरी पूण ते भियेले नात. सान स्तेफनाक पात्रायलें तरी पूण तो भिवंक ना. कित्याक मनशाक देवाचो आत्मो आशिल्ल्या वेळार मनशाक म्हणलें ना. आनी त्या खातीर सबार जाण सांता भक्तांनी मार्तीर मरोंक तांकां धैर्य लाभलें आनी आसलें बरें सांगलें. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 14 17 वाक्यांत सांत पावल अशें बरयता, जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियाबरी जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारशें करता. देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवा दितात. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्ही, क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताच्या महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतल्या. त्या देखून देवाचो आत्मो मनशाक आयिल्ल्या वेळार जेजून दाखयलें ताचे थंय पवित्र आत्मो ताचे थंय आसलो. मेल्यारय स्वाजरीसो जावन ताणें सोमी जेजू परत जिवंत उठलो. कित्याक देवाचो आत्मो ताचे थंय आसलो आनी त्या खातीर मरणांत ताणें जैत वेलें आनी तसो आत्मो मनशा कुळाक जेजू आपल्या जिवन जाल्ल्या वरवीं, मरण पळोवन जिवन जाल्ल्या वरवीं मनशा कुळाक दिता. आनी तो आत्मो मोगाच्यान हर एका आमकां मनशांक जैतेवन करता. आनी त्या देखून आमी हर एकली महिमे बरीत जिणी जिवंक शकता. बऱ्या उतरांनी सांत पावल हेब्रेयकारांक बरयल्या पत्रांत 2व्या अध्यायांत 14 16 वाक्यांत अशें म्हणटा, आनी आतां भुरगीं रक्त मनशाच्या सैमाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मोरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणां जियेंतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. परत वाचता तें वाक्य. अशें मोरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणां जियेंतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततेक आदार दिवंक. वय मोगाच्यानो, मुस्तपोटी हर एक मनीस ह्या मोरणाच्या बिया वरवीं आमी पाताक आदारता. त्या देखून केदाळा मनशाक तो मोर्न पावता थंयसर ताका जिवीत प्रारंभ जाता. उदाहरणाक मनशाक मोर्याद एक ताका जिवीत म्हूण भोगलें जाल्यार, पूण तें मोर्याद म्हणल्यार आपणाक नंत ना म्हूण तो जियेता जाल्यार तो जाय तितलें सदन करता. नाजाल्यार आमी कालें करता, मोर्यादे खातीर जायते फावटी आमी सोंसता. कित्याक ती मोर्याद म्हणलें आमकां व्हरता एक दायज जिवन, आनी तें मोर्याद तें जिवन आसा म्हणून आमी जायते फावटी मोर्याद वेता काय म्हणून आमी जायते फावटी बरें करचें करिनाशें रावता. देखून सांजोवच्या 12व्या अध्यायांत 24 26 वाक्यान सोमीजेजू म्हणटा, गोवाचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरस जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता
तो आपलो जीव होगडावून घेता. जो कोण या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सस्नेक जिणेक सांबाळता. त्या देखून आमी हर एकट्यानी उडास दवरसय. आमी मरण म्हळ्यार लौकीक दैयिक मरण जायचें म्हणून ना. जावं करून आमी रिस्क काण घेता. मुस्तपटी कोण पुरा रिस्क करून बिझनेस करतात व्हडले बिझनेसमॅन जाले. कोण पण रिस्क करून मरणाक भियेन आसतना तांकां कितें तांकां सोमा म्हणून बगता त्या खातीर ते मुखार वतात. ते व्हडले जण पावले. एपटींच्या आयच्या संवसारार आमी पळयलें जाल्यार नेपालांत जेंचे ते भयंकर एक काले म्हणटात प्रतिभटन चल्लें. थंयसर तें प्रतिभटन तें हत्तीक म्हळ्यार कंट्रोल करूंक आपणाक अधिकाराचो सरकारान सपोर्ट करीचे म्हणून त्या जिल्हाधिकाऱ्यान जायते ताणें प्रयत्न करना तें जें प्रतिभटन रावोंक ताणें प्रयत्न केल्ले. अनेक कुशीन त्या प्रतिभटन ताणें रावोंक प्रयत्न करता आसतना जायते जण मेले. म्हळ्यार त्या प्रमाणे क्रूरपणी तें बंद पडचे पळय ताणें केलें आनी जायते जण मेले. आनी जायते जण मरतानाय थंयसर त्या हाका सपोर्ट करनाशिल्लो तो व्यक्ती आतां कोण तो व्यक्ती आशिल्लो बालेंद्र शाह तस्सो आज इलेक्शनांत थंपींग मेजॉरिटीर जिखलो. आनी ताणें आतां तेच जिल्हाधिकाऱ्याक ताणें अरेस्ट करून गेलो. एका कुशीन हांगासर आशिल्लो बालेंद्र शाह तो मरणाक भियोना. आपणाक सपोर्ट केल्यार आपणाक लागाडीत काडटात म्हणलें भियोना. धैर्यान तो रावलो. तो प्रधानमंत्री जालो. कोण आपणाक हांव जर तर ह्या विशयान सरकाराक सपोर्ट करना जाल्यार म्हाका खाण उडयतले म्हाका खालें पुरो जातलें म्हणून भियान कोणाचो पुरो जीव काडलो. तें जें तें स्टॉप करूंक ताणें प्रयत्न केलें तो आज बंदेंत जैलांत पडलो. हांव कित्याक हें सांगता उल्लेख करता म्हळ्यार मोगाचें न्हू मुस्तुपुटी आमच्या जिवितांत संबंध मोडून वता. संबंध मरतात. तो संबंध मोरचो नाका म्हणून आमी फाताक आदारता. संबंध खंय बुणी मोरून वचूं नजो म्हणून करता. पूण तुमी म्हणटा तो संबंध जर तर गेलो जाल्यार नवो बरो संबंध जाय तितले हांव तुमकां दिवंक शकता. तुमी चिंतचे बरें त्या खोटो संबंध दवरून तुमी फाताक जियोवचे बसात. ताज्या बदलाक असलो पत्की संबंध मोड उडयशे जाल्यार बरे संबंध जायते तुका हांव जिवाळ करून दिवंक शकता. जर तर व्यापार वहिवाटांत मोस दगलबाजी या आनी कितें आसा तरी पूण व्यापार जायचे म्हूण तूं करताय. तूं म्हळ्यार त्या व्यापारान जीव उरच्या खातीर तुजो जीवन जायचे खातीर म्हूण तो करताय तूं चलवताय. जर तर असलें नाका म्हणून त्या व्यापार त्या मोस ह्या फाताक आसा तें सोडशी देव तुका जिवंत जिवन दिवन बरो व्यापार करून बरो बिझनेसमॅन करून टॉप करूंक शकता. असलें साबार उदाहरणां हांवें तुमकां दियेत मोगाचें न्हू. आज सुमी जेजू म्हाका तुका सांगूंक आशेता जायत्या संगतींत आमी मरण पावलीं तरी आमकां जिवंत उठोवचो आत्मो आमकां जिवंत करून उसल्या पावंडाक वचोंक शकता. मनीस भियान विविध कारणां खातीर विविध संगतींनी पातकां करून थंयसर मरणाक कारण जाता. पूण आज सुमी जेजू म्हाका तुका उलो दिता मोगाचें न्हू. ह्या पातकाक भियान मरणाच्या भियान पाताक आदारी नाका. हांव तुजे सांगात आसा किर्तन 23 म्हणटा खालक्या फालक्या दंवसालांत तरी हांव भियोसो ना कित्याक तुजो दांडो म्हजे सवें आसा. आनी जिवंत सुमी जेजू सांगता खंयच्या काळार तूं भियेनाका कित्याक हांव जिवंत. हांव मरनात हांव जिवंत उठला जाल्यार तुका हर एका संगतींनी खंयच्योय त्यो संगती आज मेल्ल्या बरी आसा जावंक पुरो परत जिवंत उठोवची सकत आमच्या देवाक आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी
कुडीक बाधकाच्या पिडेक जावं दी या आमकां आसामादान हाडटा म्हणल्या बियान जावं दी थोड्या संगत्यो ताजे खातीर आमी पाताक आदारीन अशें आमी देवाचेर पातयेवन भावार्थान आमी जियेशन जाल्यार सगळी परिस्थिती बदलता मोगाच्या न्हू. तिसरें मोठ्यान हांव सांगूंक अशें येता स्वामी जेजू वातावरण बदलयता. जिवंत जाल्लो जेजू म्हळ्यार सगळें वातावरण स्वामी जेजू बदलूंक शकता आनी तें वातावरण ह्या प्रमाणे बदलयता की तो सगळें कितें आसा सगळें चेंजीस करूंक शकता. सगळें चेंजीस करूंक शकता. उदाहरणाक जाक्केवाच्या घरा येताना जेजू ताका कुमसार जावंक सांगोना, ताका पातकीन जेणे बदली म्हूण सांगोना, पूण जेजू आयल्या फुडें तो कितें म्हणटा ताच्या घरा हांव म्हजो अर्द वणटो दुबळ्या धाकट्यांक दान धर्म करता आनी कोणाक हांवें अन्याय केल्यार 4 वणट्यांनी दिता म्हणटा. म्हळ्यार थंयसर असलें वातावरणच बदललें. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू वातावरण बदलूंक जेजू शकता. आमकां आमच्या जिवितांत वातावरण बदलूंक जेजू शकता. आमचें आतां हें नवें फायनान्शियल वॉर्स आमकां सुरू जालें. पयत पुस्तक कितें बरें करून ह्या वेळार सांगता आयकया. पयत पुस्तक म्हणटा सामातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 19-21 वाक्य म्हणटा संवसारांत तुमकां दिरवी पुजाय नाकात. हांगा कलम म्हणटा कीड करतात आनी सोर कान नागायतात पूण दिरवी पुजाया सरगार. आतां थंयसर कलाम मांडिना कीड काय ना सोर कान घाल येना म्हणटात. पळया आतां कलम म्हणटा म्हळ्यार कितें? कलम म्हळ्यार रस्ट येता. रस्ट म्हणटा आमी. ते आयल्यार कितें जाता म्हळ्यार आसलें ताजो कलर चेंज जाता. आसा म्हूण ती वस्तूच बदलावण जाता. डायमंड आसल्यारय ताजे वयर कलम मांडल्यार कान जाता. एक पात्रां उडक्या बरी दिसूंक पुरो मोल नातल्या बरी दिसता. आमच्या जिवितांत मुस्तुपुटी मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमच्या कितें पाड आसा आमी बरें काम केल्यारय आमचे दिसनातल्या बरी जाता आमच्या जिवितांत. त्या देखून बऱ्यांतलें बरें काम केल्यारय आनेकलो बरें काम करना लोक ताज्या फाटल्यान वेता आनी आमकां मस्क जाल्ल्या बरी जावन आमकां व्यापार जायना या आमचे कडेन येनात या आमकां गुमान दिनात. ही एका तराचें संवसारीक रितीर तें रस्ट धरल्या बरी जावन आसा. म्हळ्यार कलम मांडल्या बरी जावन आसा. आमचे कडेन बरो माल आसा पूण ताका रेकॉग्निशन ना. आनेकलोसो माल कांय बरो ना जाल्यार सगळें ताका रेकॉग्निशन करतात. या आमचे ओरिजिनल केलें आसल्यार आमचे जावन डुप्लिकेट केल्ले ते शायन जातात. आमचे ओरिजिनल आयडियास शायन जायनासतना आसता. कित्याक थंयसर एक संवसारीक सकत थंयसर त्या प्रमाणे करयता मोगाचें न्हू. दुसरें कीड करता म्हळ्यार आमी जाणाव एक चिंते फ्रुट्स आसात भितर ताज्या कीड केल्या खाल जाता. सगळें तें खाली करता आमी ओपन करून पळयता न्हू खंयी आसना. या आमकां खावचेंच आसलें आसना कीड खावन वेता. तशेंच आमी जायतलें गळटा तरी पूण कितें जाता म्हळ्यार आत्तां तें फाकें रिपेरी घेता. इशीन जावं कोणाक पिडा सुरू जाता ताका पयशे जाले. इशिले आनी कोणाक थंयसर खालें म्हणून जालें ताका लॉस जालें. आसले पुरो पयशे आमी खर्चयता. आसले आमचे पयशे कितें गळ्ळे आमची कीड खावन येता. ह्या म्हळ्यार नवे नवे चिंतूंक जायनातले नव्यो कर्स येतात आनी पूर आमचें तें खावन वेता. आनी एक आसा सोर खान्ना घालता म्हळ्यार कितें करता सोर आमकां पयशे करूंक सोडटा पूण खान्ना घालता म्हळ्यार लास्ट जाताना तें व्हरून येता. पुरा अभिवृद्धी करूंक बरें सोडता मागीर पुरा अभिवृद्धी जाल्या उपरांत पुरा सोर व्हरता. आमच्या जिवितांत मस्त कामां आमी करूंक वेता आसतना आमी पळयता आमकां पुरो जाता. आख्रेक खावंक येता म्हणटना खालेंगी जावन आसलें पुरा वेता. त्या देखून स्वामी जेजू सांगता पुनर्जीवन स्वामी जेजू सांगता हांव असलें वातावरण बदलूंक शकता. तुजें नवें फायनान्शियल इयर आसा तें आशिर्वादीत करूंक हांव शकता. तुज्या वातावरण सगळें बदलयता. तुजें कितें आसा तें कलम मांडिनातल्या बरी कीड कांय बरी सोरी नातल्या बरी तुका हांव विशेष तरेचें पुनर्जीवन जसो देव जावन अधिकार दिता. आनी त्या देखून मार्कांत 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यां स्वामी जेजू म्हणटा सतपंतल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मरेकाल कसलेय विकपी ते पीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवर तांकां तें बरें करतले.
असलो अधिकार मोगाच्यानो जिवंत जेजू मनशा कुळाक दिता. असलो अधिकार मनशा लागीं आसा थंयसर तो चित्रण बदलूंक शकता. आमच्यो आसपदकी कितें आसात त्या कला मांडिनातल्या बरी, या कीड कायनातल्या बरी, सोर खान्नांगल वर्णातल्या बरी थाणे आमकां दिल्ल्या त्या अधिकारान देवसारची सक्तीतावन सोडूंक या कितेंय तरी वायट आसा जाल्यार थंयच्यान भायर येवंक सर्वेस्पर देव जिवंत जेजू आमकां कृपा दिता. असले वाचवणें सोम्यान जेजून दिलां देखून हें वर्स जावन दी फायनान्शियल नवें वर्स कितें आमी प्रारंभ करनासा मोगाचें न्हू. हें नवें वर्स एप्रिलांत प्रारंभ जावचें नवें फायनान्शियल वर्स हर एकल्याक आमकां आशिर्वादी जावन दी. त्याच प्रमाणे इस्टर आमी आचरण करता आसतना जिवंत जेजू आमकां हर एक रितीर आशिर्वाद करून दी. आमचें तें मरणाचें बेनिवारण आमकां आशिर्वादीत करून दी. जशें मोरी मगदलेनाक तिच्या मोग करतल्या मोरी मगदलेनाक जेजू दिश्टी पडून ताका आशिर्वाद केले जाल्लें तशे प्रमाणे आमी ताजें मोग करचें शिस्त जावन सर्वेस्पर सोमीन जेजू आमकां हर एक लेगीत आशिर्वाद करना. मुकली जिणी आमी कितें जिवंक आसा मोगाचें न्हू सगळीं आशिर्वादी जावन दी म्हणून सर्वेस्परा लागीं ह्या वेळार मागया. आमेन. सर्गींच्या बापा समर्पण करता आमकांच तुज्या हातीन. कशें जेजू तुज्या उतराक खाल जालो आनी आपल्या जिवितांतले हर एक कश्ट सोसून पुनर्जिवंत जालो. मरणांत तो जिवंत उठलो. त्याच प्रमाणे आमी हर एकल्यानी तुजेर बावार्थ दवरूंक आमच्या जिवितांत आमच्या हर एका समस्यांत आमी तुजेर दिश्ट जोखून ताचे तावन सुडका जोडूंक जाय आसली दैवीक मजत आमा समेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या हो सगळो संवसार तुज्या हाती. नानान त्या जाग्यांनी झुजां चलोवन आसात. मनशा मोल उणें जालां. थोड्या व्यक्तींच्या निर्धारा वरवीं साबार लोक आपले जीवन अखेर करनासा. तसल्या परिस्थितीर सोम्या हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तन करूंक शकचो जिवंत देव तूं जावन आसाय. तुजी दैवीक सकत हर एका व्यक्तीचेर देवों दी. तांचे निर्धार मनशा कुळाच्या बऱ्याक जावचे जावन परिवर्तन जावन दीत. झुजाची मोडां नितलोवन दीत. हर एकल्या थंय परिवर्तन प्रारंभ जावन दी सोम्या. आनी हर एकल्यांनी आपापले निर्धार करता आसतना मनशा कुळाक भद्रते दिवचे तसले बरेपण हाडचे तसले संवसारार शांती समाधान स्थापन जावचे तसले निर्धार करूंक आनी संवसारार एकामेका थंय गौरवान जियोंक जाय आसली पवित्रत्म्याची सकत हर एका व्यक्ती थंय देवय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 अरबशेखरा बराबराबारी खनाना रेडिशा हालेलुया हालेलुया अरेत्र मारेशे खलाई अलालेलिलिलिलिलिदा हालेलुया 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 हरे रे 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 हालेलुया 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 हरबशे रे 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 रे. सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या. सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा. हालेलुया हालेलुया
सर्वेस्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा स्तुती करा हालेलुया सर्गींच्या बापा फास्का फेस्त आचरण करूंक आसच्या ह्या वक्ता आमच्या जिवितांतले हर एका पातकाक पाठ करूंक आमकां तुजी मजत लाभय आमचें काळीज नितळ दवरूंक कुरपा लाभय आनी आमी हर एका घडये तुजेर दिश्ट जोखून तुजे तावनेवचो दैवीक आदार स्वीकार करूंक जाय आशिल्ले कुरपा आमा समेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव आमचे थंय आसचे हर एक तराचे मनुष्य सैमाचे पाताक राग मोसर हगे द्वेष असले हर एका मनशा थंय आसचे खोट्या सत्य नाश करणं मोगळा समयात तुझ्या पवित्र आत्म्याची फळां आमा समेस्तांक थंय रूपीत जावंक जाय आसली मजत तूं आमकां हर एकल्याक फावो कर म्हण मागता हांव कष्टतेल्यांचे कष्ट हाडू करता रडतेल्यांचे दूख पुसून दिता कष्टतेल्यांचे कष्ट हाडू करता रडतेल्यांचे दूख पुसून दिता बारादीक वचन आमचे तो वयता बारादीक वचन आमचे तो वयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा स्तुती करा हालेलुया मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव जो कोणाक ह्या झुजा वरवीं जाय पुरतें कण जेवण मेळनासतना कश्टोन आसात सोम्या तांचेर तुजी दया दाखय जो कोण घायेवन सारकी चिकित्सा मेळनासतना कश्टातात सोम्या तांचेर तुजी दया लाभय जो कोण कुटुंबाच्या सांद्यांक भोगडावन घेवन खंती दुखीन बुडोन आसात सोम्या तसल्यांचेर तुजी दया दाखोवन तांकां बुजवण लाभय जो कोणाक कामाची भद्रती नासतना सोम्याचे जो अतंत्र परिस्थितीत आसात तसल्यांचेर सोम्या तुजी काकूळ तूं देवून दी आनी तांकां जाय जाल्ली भद्रती लाभोवन आशीर्वाद से म्हण मागता हालेलुया 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 मशेया हालेलुया हालेलुया मशखरा बराबरा सुखणत्या सरींतले नितळुदा पियेवंक आमकां तो लाभयता सुखणत्या सरींतले नितळुदा पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा स्तुती करा हालेलुया मोगळा सोम्या समर्पण करता हे नवे फायनान्शियल इयर वर्स तुज्या हाती सोम्या जेजो हर एकल्याच्या कामाचेर तुजो आशीर्वाद देवून दी सोम्या केल्ल्या कामाक सारको प्रतिफळ स्वीकार करूंक जाय आसले करपा हर एकल्याक तूं फावो कर म्हण मागता तशेंच मागता जो कोण आर्थीक संकश्टांक वळख जाल्यात सोम्या तांकां तुजी दैवीक मजत लाभोवन त्या सर्व आर्थीक संकश्टांतले तांकां निवार सोम्या मोगळा सोम्या समर्पण करता हर एका पिडेस्ताक तुज्या हाती तूं गुण करचो वय सोम्या तूं तुज्या स्पर्शान आपण तुज्या काकुळतीच्या दिश्टी मुखांत्र हर एकल्याची पिडा नाश करना बरी भलायकेचें देणें फावो कर म्हण मागता सोम्या
हर एका कुटुंबात शांती समाधान राज करीशे आणि जो कोणे आमचे लगे मागण्याक विनवणी केल्या तांका हर एकल्याक समर्पण करणं सोम्या जेजू तुझी दैविक मजत हर एका व्यक्तीक फावो करणं तुझेर भवार्थ आणि भरवसो दवरूंक जाय आसली पवित्र आत्म्याची मजत लाभोवन हर एका व्यक्तीक तू आशीर्वादित कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 रे 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 डी 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 हरे रे 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 ना ना मशंतला बा हालेलुया हरे रे 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 शेरे रे 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 बा 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 शखला बलिया रे 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 हालेलुया 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 पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आल्या सियोनाच्या निवास्यानो बोमारा सियोनाच्या निवास्यानो बोमारा कित्या देव आमचे मोदे जीवन आसा कित्या देव आमचे मोदे जीवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वे पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वे पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वे पोरा स्तुती करा हालेलुया. सोम्या मुखार आसची आमी एक घडीभर ताचेर दिश्ट लावया. या मौनपणांत ताचो सांगतपण आमचे मदें आमी अनुभव करता आसतना ह्या घडी आमचेच खातीर आमी मागया. सोम्या मुखार आमी आसा आमची दिश्ट उबारलेल्या त्या पवित्र सक्रामेंताचेर आमी दवरता आसतना आमकां कितें सोम्यातावन गरज आसा. फाटल्या 40 दिसांनी आमी केल्लें मागणें आमी केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमी केल्लें आचरण केल्लें तो खरेंच मातसो तो काळ हर एक भक्तीपणा आमकां हर एकल्यांक जेजू थंय आमचो संबंद गुंडायेन जावच्याक आदाराचो जावंक जाय. मोगळा जेजू ह्या घडये आमी तुजे मुखार आसची आमचेच खातीर आमी मागता. फाटल्या दिसांनी तुवें आमकां सांबाळन वेलाय. ह्या 40 दिसांच्या प्राजीत काळाक अंत्य मागून पास्का पेस्ताच्या संभ्रमांत आमचे क्रिस्ती जिवीत आमी मुखार सरता आसतना तूं आमचे सांगाता राव. मुखार येवंक आसच्या हर एका कश्ट दगदवण्यांत तूं आमकां सांगात दी. आमकां कितें राखोन आसा ही समाज खंयच्या रितीच्या कश्टांत मुखार वेतेली आमकां कळीत ना. पूण आमची पाती आनी आमचो बावार्थ तुजे थंय तो गुंडायसो आसा. आनी जेन्ना आमी तुजेर आमची पाती आनी दवरता तुजेर आमचो बावार्थ दवरता तूं आमकां सोडन घाली नाय. तूं आमकां सांबाळन व्हरतलोय. आमची दुखां तूं पुसतलोय. आमकां हात धरून मुखार चलयतलोय. आमच्या कश्टांक तूं स्पंदन करतलोय. आमच्या मागण्याक तूं कान दितलोय. ही जावन आसा आमचो बावार्थ आनी आमची पाती. आनी हो पास्का काळ आमकां हर एकल्यांक तुज्या पांयां तळी आसचे आमकां हर एकल्यांक एक नवो संतोश नवो हुरूप नवो बरवसो मेळचो तसलो जावन दी. ह्या पास्का काळार तुजे सांगतपण आमी अनुभव करूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. प्रत्येक करून आमी हर एकल्यांनी तुजे ते आमचो बावार्थ गुंडायन आसा करूंक आनी ह्या मरिफात येवंक आसच्या त्या मुखल्या दिसांनी कितें आमकां राखून आसा तें सगळें झुजून आमी हर एकल्यांनी पास्काचो लोक नव्या बरवशान भरलेलो लोक जावच्याक तूं आम्हा सोमेसांक ह्या घडये तुज्या कृपेन आनी सक्तेन भर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस 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 प्रेज यू. थँक यू हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याची बेसांवां घेवन आमी आयती जावया. Itiavoda sacramenta sustang naman koroya purvila tyarupa botka novioriti adarya
सर्वोन्मेच्या अस्कत्विष्या बाबाची बोल दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटान सामासमी नावार्ता ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.